yang beli di templan kerja Bapa terparaja lala bauda sengi beli kau tukar raya sesung saja hidup bertutur suai bau dan buka kulipci wakar kat mai ma suyu sering tunggu tumun kurpesago ayam beli bikut templak tuja Bapa terparaja lala bauda sengi beli kau tukar raya sitsum saja. मोगाळ भाव भयणीनो जिवी जावन आसा देवाचे वर्ते देणे आमकां जण एकल्याक आनी हर एका दिसा हर एक घडये आमी ह्या देण्या खातीर देवाक दिन वासूंक जाय आनी आज हांगासर आमी जमले हांव सांगता देवाक दिन वासूंक प्रत्येक जावन जिविताचे देणे फावो केल्या खातीर फादर स्टीवन आसा आपलो जल्मा दीस संभ्रमत आसतना देवाक तो दिन वाचता ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर ते देखून आमी हांगासर जमलेले सुमेस्त ताचे बराबर देवाक दिन वाचुया आनी विशेष रितीन ताचे खातीर आमी मागया ह्या श्रायनाचो डिरेक्टर जावन जायतो वावर ताणें केला जायती मांडावळ दिसपट्टे तो घालून आसा भक्तिकांक मागोवंक आदार जावचे खातीर सुलाभ जावचे खातीर आनी चड आनी चड भक्तिकांनी देवाच्या त्या मोगान वाडच्या खातीर आनी त्या देखून ताच्या इराद्या खातीर सांगात ताच्या कुटुंबाच्या इराद्या खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया त्या बराबर भोवशा आनी कोणी तुमी जल्मा दीस तुमचो संभ्रमतात तर कोणी आसात की हांगासर जल्म संभ्रमचे आज जल्मा दीस एनीबडी रेज युअर हँड कोण ना दिसनात जावंक पुरो काही घरांत आसतलीं आनी थोडी तांचो लग्नाचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात ह्या सर भाव भयणी खातीर आमी मागचें सांगात आज जे कोणें ह्या मिसाची इरादे दिल्यात त्या इराद्या खातीर ह्या मिसा वेळार विशेश रितीन आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू बाळकते भोवमुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो 12 दिसांचो जेजूचो बाळका जेजूचो वार्षिक संभ्रम आमी चलयल्या उपरांत वेरी नेक्स्ट डे आमी परत्यान ह्या पुणशेतान जमल्या दिनवसनेचें बलिदान भेटोवंक आमचेर ताणें ह्या 12 दिसांनी मात न्ही हर एका दिसा म्हणले बरी वचच्या सर्व बेसांवां खातीर जावं जिविताचें देणें जावं आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जावं आमी मागलो उपकार मेळ्ळेल्या खातीर आमच्या वेव्हारांत आनी हर जाग्यांनी हर क्षेत्रांनी तो ताची बेसांवां ओतूनच आसा आनी ह्या खातीर वर्सान वरस आमी ताका अर्गां दिता आनी परत्यान ह्या वर्सा विशेश जावन आमी जोडलेल्या बेसांवां खातीर हे दिन वसनेचें बलिदान आमी भेटयता आनी ह्या वर्त्या दिसा आमी सांत जोसेवास हाचें फेस्त संभ्रमता तुमकां कळीत आसा तो गोंयांत जल्मल्लो आनी उपरांत आमच्या कॅनराक तो आयिल्लो आनी हांगासर ताणें देवाचें उतर परगटल्लें मुडीपोंतू ताच्या मनाक एक पुणशेत आसा आनी त्या उपरांत तो श्रीलंका गेल्लो आनी थंयसर मार्तीरपण ताणें वेंगलें आमच्याच गांवचो आमच्याच गांवांत देवाची शुभ वार्ता परगट केल्लो आज आल्तारीच्या मानाक सडला म्हणटना आमकां व्हरती दादोसकाय आनी बेसांव आमचे खातीर मागोवन धाडचो एक सांत आसा म्हणटना आमकां निजाकी पवित्रपणान वाडोवंक आनीक एक उपाय वा आदार मेळ्ळेले बरें जाता ह्या सांता खातीर आमी दिन वाचतना ताचे मजतीन आमी जण एकले जेजूच्या सांगातपणान वाडोवंक आदार मागया आनी अशें जिवचें तें आमी सुकलेल्या खातीर सुमेलाकचें बोगसाने मागया
नितळ निर्मळ मनान आनी काळजान तेच जेजूक ह्या येवकरिस्तान भेटोवंक आमकां समी आयती करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो उजगण्या उसरून सांगता, मनान चिंतून तणान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. होमजो अपराध, होमजो अपराध, होमजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगेवो सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Sumia kakulker, sumia kakulker, Krista kakulker, Krista kakulker, sumia kakulker, sumia नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाचता. तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता. सोमिया देवा देवाची शिळये तू संसाराची पाप काढता. आमची काकूट कर, आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची मागणी मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थुया. जे कोणी ह्या मिसाक तांची तेसांवां दिल्लीं आसात तांचे पासून आनी आमच्या जण एकल्याच्या तेसांवां पासून ह्या वेळार मागया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, ह्या गांवचे पवित्र सभेचेर दयाळेन तुजो आशिर्वाद घाल. भगवंत तुजे वसाक करे धर्मदूतांचे उर्बेन बरोवन तिका तुवें जल्मा हाडली. तांची विनवणी आयकून घे आनी ताच्या सांद्या मदें क्रिस्ती भक्तीची साल वाडोवन तिका दिसान दीस अदीक बऱ्या करण्यांनी सुफळ कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकपणान जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
हेब्रेवांक बरयल्ल्या पुस्तकांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देखूनच पवित्र आत्मो म्हणटा, आज देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार ताचेर उपरांतल्या त्या काळार केल्ले बरी, म्हणजे अरण्यान परिक्षेच्या दिसांनी केल्ले बरी तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. तवळ तुमच्या पुर्वजांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. 40 वर्सां हांवें दिल्ली शिक्षा तांणी भोगली. देखूनच ते परजेचो म्हाका राग आयलो आनी संतापान हांवें म्हळें, तांचें काळीज म्हजे तावन सदांच पयस आसा, म्हज्यो वाटो सोदूंक तांच्यान जालें ना. अशें म्हज्या रागान हांवें सपूत घालून सांगलें. हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत तीं केदींकच भितर सरचीं नात. देखून म्हज्या भावानो, सत्राय करा. जीवन देवाक सांडून तुमकां पयस व्हरतात असलें खोटें आनी बेविश्वासी काळीज तुमचे मदें कोणाय थंय आसचें नाका. बदलाक पवित्र पुस्तकान आज म्हणलो दीस तुमकां आसता पर्यंत सदांच एकामेका उत्तेजन दिया. अशें पातकांच्या पासाक पडून आपलें काळीज तांणी धारून करिनाशें तुमी आडयतल्यात. कित्याक आमकां सुरवेर लाभलेले विश्वासीपण आमी शेवट पर्यंत सांबाळटले म्हणल्या शर्ताकाल आमी क्रिस्ता सवे सहभागी जाल्या. देवाचें उतार. देवाचें उतार. देवाचो ताळो आज आमी आयकला जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाका. देवाचो ताळो आज आमी आयकला जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाका. येया सर्वेस्वरा सर पडून नमस्कार करया. आमच्या रचणारा दिम्यांनी आराधन करया. तो समसो देव आमी ताच्या पालनाची परसा, ताच्या सर्वाच्यो शेळयो. देवाचो ताळो आज आमी आयकला जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाका. ताचो हो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मेरीबा आनी मासान केल्ले बरी तुमची काळजां धारून करिनाका. तांणी म्हजी महत्कार्यान देखली, तरी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. देवाचो ताळो आज आमी आयकला जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाका. देवाचो ताळो आज आमी आयकला जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाका. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजू सर्गींच्या राजाची शुभ वार्ता परगटलो आनी सतरांच्यो पिडाशिडा गुण करतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
एक दीस एक कोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सरपडून अशें परत लागलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपड म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नपय जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगिनाका. शीदा याजक सरशी वचून ताका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मोइजेन फर्मायिल्ली काणीक भेटय. ही सुमेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लोच सगळ्यांतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजू खंयच्याय शारांत उक्त्यान वचूंक साध्य जावंक ना. देखून एक सुर्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटालें. तरी चाराय कुशीचो लोक ताचे सरशी येवनूच आसतालो. देवाचें उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. जेजू बाळकतय भोव मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजलांत आमी जेजून एका कोडकाऱ्याक गूण करचे विशीं आयकलें. वय गे वय. हांगासर पळया, जेजू लागीं तो म्हणलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपले हात उबारलो आनी ताका म्हळें, हांव कुशी व्हरतां. तक्षण ताचें कोड नपयन जालें. एकच उतरान ताचें कोड नपयन जालें. पूण ह्याच कोडाच्या पिडे विशयंत तुमी पोर्नो तेस्तामेंत वाचलो जाल्यार लेवी शास्त्राचें ग्रंथ, बूक ऑफ लेविटिकस, पोरण्या तेस्तामेंतांत तें आसा. मोइजेच्या धर्मशास्त्रांतलें एक पुस्तक तें, पेंटेटुकांतलें एक पुस्तक. आनी थंयसर ह्या लेवी शास्त्राच्या 14 ह्या अध्यायाक तुमी गेल्यात जाल्यार 14 चॅप्टर, थंयसर कोडकारांचें शुद्धीकरणा विशयंत बरयलां. म्हळ्यार एकलो कोडकार नितळ जाला, ताची कोड गेल्या, ताणें पाटी समाजीक सेरवयत म्हणून जायजें जाल्यार कितें करीचें म्हूण सांगलां. आतां सगळो चॅप्टर वाचलो जाल्यार शर्मा तोच जाता. 50 आनी 7 वळी तातूंत आसात. त्या देखून तुमकां एक होमवर्क, तुमी आज घरा गेल्ले उपरांत लेवी शास्त्र पुस्तक उगडा आनी 14वो अध्याय, 14 चॅप्टर ऑफ लेविटिकस उक्त करून वाचा. पूण हांव थोड्यो संगती तुमकां इल्लें सस्पेन्स दिवचे खातीर वाचतां. पळया, सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, एका कोडकाराच्या शुद्धीकरणाच्या दिसा पाळूंक जाय हो कायदो हो. ताका याजका सरशी हाडूंक जाय आनी याजकान शिबिरांतलो भायर वचून ताची परिक्षा करूंक जाय. आनी कोडकाराचीं रुवां बरीं जाल्यान म्हूण ताका कळटच ताच्या शुद्धीकरणा खातीर ताणें ह्यो वस्तू हाडूंक लावंक जाय. खंयच्यो पुरा? 2 शुद्ध जिवी सुकणीं, देवदार रुकाड, तांबडें सुतो आनी हिसोप. बेश्टें येवचें न्ही, इतल्यो संगती हाडणेचे. उपरांत ताणें झरीचें उदक भरलेले मडके वयर सुकण्या पैकी एक जीवशी मारूंक लावचें. उपरांत
जिवें सुकणें देवदार रुकड आनी हिसोप घेवन ती झरीच्या उदका वयर जीवशी मारलेल्या सुकण्याच्या रक्तांत बुडोवची. कोडाचे पिडेंत शुद्ध जावंक आसलेल्या मनशाचेर 7 फावटी तें रगत शिवरचें आनी तें शुद्ध म्हूण परगट करून जिव्या सुकण्याक उक्त्या शेता वयल्यान उबोवन वचोंक सोडचें. शुद्धीकरणाचे रितीन भाग घेता त्या मनशान आपली मुस्तायकी धुवची, आपले सगळे केस तासचे आनी उदकान न्हांवचें. उपरांत तो शुद्ध जातलो. हें जातच ताणें शिबिरा भितर वचयेत. मागीर आसात तुमकां कितें भोगलें आयकतना? कितें भोगलें? कांय भोगोंक ना गे. भोव न्हू निबडिनो कांय भोगचें ना. कितें गे म्हळ्यार आमकां असो अनुभव ना. कोडाची पिडा आमकां पळोवंक मेळना. पूण त्या काळार तशी आसली परिस्थिती. आनी लेवी शास्त्रच पवित्र पुस्तकच असल्यो तेवढ्यो संगती आमचे मुखार दवरता कशें एका कोडकारान गूण जाला म्हणून सांगयत. आनी इतल्यो सर्व संगती ताणें पाळी जे जाल्लें जाल्यार कोडाची पिडा कितली मारेकार आसली म्हणून आमकां कळोन येता. हांवें म्हळें आमकां आतां तसली कोडाची पिडा ना कुडीची. पूण आमकां हर एकल्याक आत्म्याची कोडाची पिडा आसा. आनी ती कोडाची पिडा शुद्ध जावची खंयसर कुमसराच्या सक्रामेंता मुखान. तुमी हांगासर क्रिसमसा वेळार या नोवेनाच्या वेळार जायतीं जाणां इतलो कुमसराक लोक आयिल्लो की आमचे पाद्राब सदांय कुमसराचो सक्रामंत दिवच्यांत बिजी आसले. म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक ही कोडाची पिडा लागलेली आसा, पातकाची पिडा. पूण पळया ही पिडा आमकां थंयसर गूण जायचे जाल्यार जे कितें हांगासर कुडीची पिडा गूण जावंक लेवी शास्त्रांत सांगलेल्यो संगती आसात त्यो कांय पाळीचे म्हूण ना. थंयसर मनजातीची बली दिवचे म्हूण ना. थंयसर सुकण्यांक हाडिचें म्हूण ना. थंयसर रुकाड हाडिचें म्हूण ना. बदलाक आमचें एक खालतें काळीज. आनी खालतें काळीज जेजूसाचें हाडिल्ले वेळार तो एकाच उतरान कशें हांगा नव्या तेस्तामेंतांत म्हाका मन आसा तूं शुद्ध जा म्हणून जेजून सांगलें गे तशें याजकान दिवच्या त्या अब्सोलुसांच्या मागणे मुखांतर जेजूच आमकां नितळ करता. जेजूच आमकां शुद्ध करता. पळया कशें जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो पोरण्या तेस्तामेंतांतले रुली रेगरो आमकां सुलाभ करचे खातीर आनी ताच्या सांगातपणांत वाडचे खातीर. ही जेजूच्या शिकवणीची ग्रेस्तकाय आनी आमच्या सक्रामेंताची वडविकाय. त्या देखून असले सक्रामेंत जोडच्याक आमी फाटीं फुडें पळोवचें न्ही, लजेवचें न्ही. आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी कुडीची, मोतीची आनी आत्म्याची जाय. आनी जेजू ती दिवंक सदांच तयार आसा. म्हाका तुका गूण करूंक साध्य आसा. तूं ये आनी हांव तुका बरी भलायकी दिता म्हणटा जेजू. दुसऱ्यान मुखार भोवन निबडिनो आयच्या पयल्या वाचपाक आमी या. अपुर्बायेचीं लिसांवां हांगासर आसात. 1-2 लिसांवां हांव तुमचे सांगता नियाळ करूंक आशेता. पळया आमी दर्यांत वा न्हंयत उपयोंक गेल्ल्या वेळार जर आमकां उपयोंक कळीत ना वा सुरवेर वा आमी शिकते आसां जाल्यार कितें जाता? जे आमी उदकाक देंवतां थंयसर उपयोंक प्रयत्न केलें जाल्यार आमी व्हळ्या वट्टूक वळोवन वेता. खंयसर आमी उदकाक देंवल्या थंयसर आमी आसना, बदलाक आनी खंय वचून आमी आसता. वय की न्ही? वय. पूण जर आमकां उपयोंक कळीत आसा जाल्यार आमी कितें करता? आमी त्या व्हळाच्या विरोध उपयोंक शकता. स्विमींग एगेन्स्ट द करंट म्हण. करंट म्हळ्यार व्हाळो. कळीत ना जाल्यार त्या व्हळ्या वट्टूकच आमी वळोवन वेता. पूण कळीत आसा जाल्यार त्या व्हळ्याक विरोध जावन आमकां खंय वचोंक जाय थंय आमी वचोंक साध्य जाता.
आमचें आत्मीक जिवीत आमी घेतलें जाल्यार जायते फावटी आमी वाळ्या वट्टूक वेचें साध्यता आसा आनी जायत्यो संगती आमकां तिशीन ओडते आसात आनी आमी खंय वचूंक जाय आनी देवान आमकां खंयसर वचूंक आपयलां थंयसर वचून पावोंक आमी कश्टतांव. तर आज हें हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार आमी कशें ह्या संवसारी वाळ्या विरोध झुजोंक जाय आनी कशें देव आशेता त्या जाग्याक वचूंक पावोंक जाय म्हूण तो आमकां शिकयता ह्या एका पत्रमुखान. व्हडल्यो संगती कांय ना, सिंपल साद संगती तो सांगते आसा पळया. एक गजाल ताणें आमकां सांगलेली आसा आयच्या वाचपाची सुरवेची वळ. आज देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. इतलेंच पुरो, चड नाका. आज देवाचो ताळो आयकशात जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. आज देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. आमी किर्तनांती तेंच गायलें. आतां आज देवाचो ताळो आयकजे जाल्यार कशें आयकता? आज देवाचो ताळो आयकजे जाल्यार तो कसो आयकता? आतां ताळो आयकजे जाल्यार देवान उलयचें न्ही गे. देव उलोवंच आसता पूण आमकां थोडे फावटी आयकना. तर आयकचे जाल्यार आमी कितें करचें? तुमी आतां न्हिदल्यार हांवें सांगलें तुमकां आयकना. सो तुमकां हांवें सांगलें समजचें जाल्यार तुमी कान निट्ट करून बसचें पडटा. तर देव आमचे लागीं उलयतना आमी कितें करचें? हांवें तुमकां वांजेल वाचलो समजलो गे. कशें वाचलो हांवें वांजेल? सुडाळ, मागीर सावकास, मागीर अर्थ जावचें बरी वाचलो. न्ही तुमी घरा बायबल कशें वाचतात? कशें वाचतात? तशेंच वाचतात हे? घट्ट सांगा नाकात. सकट वाचतात न्ही ती बरी गजाल. पूण कशें वाचतात? आमरी जाल्ले उपरांत, तेर्स जाल्ले उपरांत वांजेल वाचतात. कशें वाचतात? कितलो वाचतात? ओके, तुमकां कळीत आसा कित्याक एक एकल्यान एक एक जाप दिवची आसता. आसो, पूण पळय हांवें तुमकां सावकास वाचलें आनी सुडाळ वाचलें. वाचपा मदें इल्लो वेळ दिलो. हांव कितें वाचतां तें तुमच्या मोतींत पिंत्रावंक, तें तुमच्या मोतींत हाडूंक. हांव कितें वाचतां त्या उतरां सांगता तुमी म्हजे सांगता आसल्यात. आनी हांवें वाचतना कोडकारान सांगच्या उतराक एक ताळो दिलो, जेजून सांगच्या उतराक एक ताळो दिलो, कमेंट्री वाचतना आनी एक ताळो दिलो. वय की न्ही? बायबल वाचतना आमी अशें वाचूंक जाय. जायते फावटी आमी हांगासर सांगते आसा बायबल वाचतना अशें वाचूंक जाय. आनी ताका एक 4 मिनटाची रीत आसा. एक कितें म्हळ्यार वाचचें, वाचचें, रिडींग. सगळो बायबल 100 फावटी वाचला म्हूण थोडी म्हणटात युजलेस. त्या देखून एक पॅरा घेया तुमी. आज आतां जेजून कोटकाराक गूण केल्लें घडीत तितलें घेतल्यार पुरो. सगळो चॅप्टर वाचिचें म्हणून ना. वाचा. 1 पटी वाचा, 2 पटी वाचा, 3 पटी वाचा. आनी हांवें सांगलें बरी सावकास वाचा. सावकास वाचतना कितें जाता? एक समजता न्ही? एक समजता. समजतना कितें जाता? तांतलें एक सेंटेन्स, एक शब्द काळजाक लागता. हें ट्राय करा तुमी. लागता. आतां हो शर्मा हांवें तयार केली जाल्यार तीच रीत वापरलेली. जर न्यूजपेपर वाचले बरी वाचून येतलो जाल्यार असलीं चिंतना येनात. एक शब्द, एक वळ तुमच्या काळजाक लागतलीच. थंयच रावा. परतून वाचिनाकात, मुखार वचिनाकात. थंयच रावा. आतां जेजू आज म्हणालो, कितें म्हणालो? म्हाका मोन आसा, तूं नितळ जा. पुरो, तितलें पुरो. थंयच रावा, मुखार वाचचें नाका. आतां जेजून म्हळें हांव कुशी व्हरतां,
नितळ जा हें वाक्य म्हज्या जिविताक हांवें एप्लाय करचें. एक याजक जावन हांव आतां हें वाक्य नियाळ करता जाल्यार जेजू म्हाका कसल्या संगतींनी नितळ करूंक शकता. कोडकारा थंय कुडीचें मेळेपण आसलें, आज म्हजें थंय कसलें मेळेपण आसा. आज जेजू म्हाका खंयच्या संगतींत हांव न्हू नितळ करूंक सोदता. म्हजें तें आसचें मेळेपण खंयचें. त्या देखून जें कितें तुवें थंय वाचलां तें तुज्या जिविताच्या सन्निवेशाक हाड. कित्याक म्हळ्यार हें 2000 वर्सां आदीं बरयल्लें. आमकां आतांच्या जिविताक लागू करचें जाल्यार हांवें म्हाका तें एप्लाय करचें. त्या देखून हेब्रेव घरांक बरयलेल्या पत्राचो बरयणार म्हणटा देवाचें उतर जिवें आनी क्रियाळ. पूण 2000 वर्सां आदीं बरयल्लें तें कशें जिवाळ जावचें. बुकांतलें उतर जिवाळ कशें जावचें म्हळ्यार केन्ना तें हांव मौनपणान सावकास वाचता आनी म्हज्या जिविताक लागू करता त्या दाळा तें जिवें जाता. नांतर जिवें जायना. केन्ना म्हज्या जिविताक तें लागू करता तेन्ना तें जिवें जाता. सो तुज्या जिविताक तें लागू कर. हाका मेडिटेशन म्हणटात. मेडिटेशन. ओके. देवाचें उतर सावकास 2 पटी 3 पटी वाचलें. तांतली एक वळ म्हज्या काळजाक लागली. ती वळ हांवें म्हज्या जिविताक एप्लाय केली. आतां त्या वळीक तुजें स्पंदन कितें, तुजें रिॲक्शन कितें. आतां जेजू म्हणटा म्हण चिंत्या. म्हाका हें सेंटेन्स बरें लागलें. हांव कुशी व्हरतां नितळ जा. हांव कुशी व्हरतां नितळ जा. हांव कुशी व्हरतां नितळ जा. आतां हांव ह्या एका सेंटेन्साक कशें रेस्पॉन्ड करता. कशें रेस्पॉन्ड करता म्हज्या चलत्या जिवितान. जर हांव सकाळीं उठून हें सेंटेन्स वाचलें, बायबल वाचून हांव नियाळ करता जाल्यार आयच्या दिसा ह्या उतराक हांव कशें रेस्पॉन्ड करता. हाका म्हणटात मागणें. मागणें म्हळ्यार म्हाका तें दी म्हूण मागचें न्ही. बदलाक वाचल्लें देवाच्या उतराक म्हजें रिॲक्शन कितें. ताचे उपरांत वगेच रावचें. वगेच रावचें. पाद्र्या फादर दीप हो एक दाखलो दिता. आमी मस्त आंबे आसात न्ही हांगा. सगळे आंबे विचारताले. हांवें म्हळें आंबे व्हरोंक नात, खाली सेल्फी काडूंक मात्र म्हणून. पळया आंब्याच्या सिजनार आमी गोडसो आंबो केल्ल्या वेळार ते केल्ले उपरांत त्या आंब्याचे रूख थंयच साकची आसा न्ही. आंबो भितर गेला पूण ताची रूस आनी आमच्या जिबेर आसता. आयस्क्रीम खातानाय तशेंच जाता न्ही. वय देवाचें उतर साकचें म्हळ्यार मेडिटेशन करचें म्हळ्यार अशें थंयच आसचें. त्या एका मधूर अनुभवान थंयच आसचें. आनी हाका म्हणचें देवाचें उतर वाचचें, देव स्वताळो आयकोचो. आनी अशें केल्यार मात्र मुगाळ भोवन आनी भयणीनो देव आमचे लागीं उलयता. न्ही आवाजान, न्ही बडबडचे मुखान. आनी तेन्ना तें देवाचें उतर जिवें जाता. आनी कितें हेब्रेवकार म्हणटा देवाचें उतर जिवें आनी क्रियाळ तें जिवें जाता. नाजाल्यार जायना. नाजाल्यार 100 न्ही 1000 पटी देवाचें उतर वाचल्यार कांयच परिणाम जायना. इतलें पुरो. 2 संगती आज आमी शिकल्या. एक कोडाची पिडा गूण करची थंय. पोरण्या तेस्तामेंतांत कितल्यो सकड रिती रिवाजी पाळीच्यो आसल्यो. आनी आज आमचें आत्म्याचें कोड नितळ करचें थंय जेजून कितलें सुलाभ आमकां केलां. जर आमची कुडीची मोतीची आत्म्याची पिडा काडून उडोवन आमी सगळ्यां भलायके बरीत आसूंक जाय जाल्यार कुमसराचो सक्रामेंत एक आसा. आनी तो जोडचो थंय आमकां जेजून वाट नीट केल्या, सर्व संगती सुलाभ केल्यात. त्या देखून तो कुमसराचो सक्रामेंत जोडूंक आनी आमची भलायकी सांबाळच्यांत आमी मुखार सरया. दुसरें हांवें म्हळें आज देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार आनी तो देवाचो ताळो आयकचे जाल्यार कशें करीचें म्हण हांवें तुमकां सांगलें. देवाचें उतर वाचचें, परत्यान वाचचें, परत्यान वाचचें. वाचतना काळजाक लागल्या त्या एका सेंटेन्साचेर, त्या वळीचेर आनी इल्लें गुंडायेन वचूंक प्रयत्न करचें. आनी उपरांत त्या उतराक म्हजें स्पंदन कितें म्हण हांवें
समजूचें वा तें उतर वाचल्लें आईच्या दिसा हांव कशें पाळटा म्हणून हांवें निर्धार घेवचो आनी उपरांत त्या देवाच्या अनुभोगांत थोडो वेळ मौन सांबाळचें. हांव चिंता अशें केलें जाल्यार खंडी जावन आमी खंय वचोंक जाय त्या जाग्याक वचून पावतले. जर आमी पाळिना जाल्यार आमी हांवें सुरवेर सांगले प्रमाणे वाळ्या ओट्टुकू वाळून वेतले. मागीर खंय वता आमकांच कळचें ना. वचोंक जाय त्या जाग्याक वचोंक पावच्या बदलाक आनी खंय वचून आमी पावतले. तशें जावचें नाका. बदलाक देवान आमच्या जिविताक दिल्लो शेवट आसा तो जोडच्याक आमी हर प्रयत्न करया. आमेन. Tuyar mogar bapa Taki vorteri ayam lekeri Kani kertung tupa Wai mundutu kapetun kita Mukai sansu asemu kita Zika Somya mata Wotam citu jembesa Wotam citu jembesa. भोवन निबडिनो ह्या वेळार आमी भेटोवचें आमच्या जिवाचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना रुपार सर्वेस्पर देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आनी आमच्या कनवड्या बापा बागेवून जुजे वसाचे परबे समयार आमी तुजी भुरगीं तुका भेटयता ती देणी तूं मै पसान मानून घे आनी आमीच तुका मानता तसली भेटोवणी जावच्याक खरे भक्तीन तुजी सेवा करूंक आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो. तुमच्याय सोवें आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशानी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व कडे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जुजे वास तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताचे शिकोवण आमचे गिन्यान वूस वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dălparanțo सर्वेस्पोर tu, sărcani susar dunia tuja, văitava, vum sărghi tu tace, vum sărghi सर्वेस्पुराची नावी येतात काकाचे वून सर्गे तुकाचे वून सर्गे तुकाचे. ते करून दिमे घालूंक जायनातली बसा. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तो वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugur pergetuya. जिसू मेलो, जिसू जीवन साला, जिसू नव्यान येतलो. जिसू मेलो, जिसू जीवन साला, जिसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता. पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया करण आमी मागता. अवकां मरिये देवाचे माये संगाती, बगेवंत जुजे तिचो पोती, बगेवंत दमदता आनी बगेवंत जुजेवास आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं, Tias Jesu संगता, Tias Jesu थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा, सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. भोवन आनी भयणीनो, जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां. तेंच मागणें सांगाता भक्तीपणान मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. सर्वेस परासर वायटांतलीं आमकां निवाळ. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता, तुवें तुजे धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटांत सांबाळ. तूं जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक
आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमच्याही सोवे असो. तुमच्या सोवा असो. एकमेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भोव न्हू निबडिनो हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपूण लाभलेली सुभागी. समया तुमचे तुमचे म्हाका फोना तुझे उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली.
भोवन आनी भयणीनो, कोडकाराक जेजून म्हणलें आसा, हांव खुशी व्हरतां, तूं बरो जा. तो जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आयला आनी तेंच उतर आतां सांगतें आसा, म्हाका खुशी आसा, तूं बरो जा. म्हाका खुशी आसा, बरो जा. म्हाका खुशी आसा, बरो जा. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, भाग्यवान जुझेवासाचे परबे समयार ताच्या जिवितांत तुजो आजापोन मोग वळखून सडवणेचो संस्कार आमी घेतला. ताचे वरवीं सर्गीचो संतोष आमच्या काळजांनी वाडत वचूं आनी तांणी प्रगटलेल्या बोवार्थांत तीर रावूं आनी अशी तुज्या भक्त संगती तुका ससनाक वाकणूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दया करून बसात. मोगाळ भाव भयणीनो, 9 दिसांचे नोवेन, त्या उपरांत 2 दिसांचो संभ्रम, फेस्ताचो दबाजीक संभ्रम सक्कळी बऱ्या तरान जशी आमी मांडावळ घाल्ली की त्या मांडावळी प्रमाणे बऱ्या तरान जालें. खंडीत जावन आनी एक अजाप बाळका जेजूचे. त्या देखून आज आमी देवाक दिन वाचून, बाळका जेजू दिन वाचून हे मिसाचें बलिदान भेटयलें. त्या देखून सोर तुमी जण एकल्यांनी ह्या दिशेन तुमचो हात मेळयला, फाटिंबो दिला, सहकार दिला आनी खंयच्या रितीन तुमकां सहकार दिवंक जाता त्या रितीन तुमी सहकार दिल्लो आसा. त्या देखून तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्तांत भागीदार जावन तुमचो हात मेळयल्याक सर फादऱ्यापांच्या नांवी, याजकांच्या नांवी आनी ब्रदर्सांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो उपकार बावडटा. सांगतास बाळका जेजूक अर्घां दिवया. थाळयो पेटोवन अर्घां दिवया. त्या बराबर आज आमी येदोळ सांगलें आनी येदोळ आमी मागलें. फादर स्टीवनाचो जल्म दीस म्हणून इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, लायफ इज ए गॉड्स प्रेशियस गिफ्ट विच हॅज टू बी शेअर्ड. जिवीत देवाचें एक वर्तें इनाम जें आमी वांटूंक जाय एकामेकांतय आनी हेरांतय. भोवशा फादर स्टीवनाचें जिवीत आमी व्हरून पळयता तर तें दर म्हणून दिसून येता. जें कितें देवान ताका तेज्यान थालयता देणी तो दिसपडतें आमच्या समुदायांत, आमच्या कम्युनिटींत. तशेंच हांगासर श्रायन डिरेक्टर जावन विविध रितींनी विविध मनशांतय आनी तुमच्या समेस्तांतय आपणाक देवान दिल्ली थालयतां वांटून आसा आनी आपणाक खाली करनासा. आपणाचो वेळ फाटल्या 9, 10, 15 दिसां तावन तुमी पळयता तर सकाळी सांजपाचो दीप म्हणटालो फादर स्टीवन भोवशा दिसाक 2 वरां 3 वरां न्हीद लागीं ना गे म्हणून. आमी सक्कड उठच्या पयलें तो ऑलरेडी श्रायनांत आसता आनी खंयचें काम करूंक आसा तें करनासतो. आनी सांगत आस मांडावळ जी मांडावळ घालता मात न्ही तस्सो पयलें मेटकाण घेता त्या मांडावळींत काम करूंक. त्या देखून जर तर फेस्त इतल्या बऱ्या तरान जालें तर ताचें सुंगण घेतलें ताणें, जबाबदारी घेतली ताणें. त्या देखून तुमचे समेस्ताच्या नांवी फादर स्टीवनाक आज आमी उल्हास पाठयता, देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या मुखल्या जिविताकी आमी बरें मागता. त्या देखून फादर स्टीवन तुज्या जल्मा दिसा आमी देवाक दिन वाचता. देवा तुजे
विसरल्या कृपे देण्या खातीर आनी प्रत्येक जावन आमकां कार्मेलितांक हें वर्तें देणें फावो केल्ल्या खातीर. सो तोच जेजू क्रिस्त, जेजू बाळोक जेजू तुका आशिर्वाद आनी बरो म्हणून मागचे आमचें मागणें. त्या देखून आमी समेस्त उबी रावन पदराबाचेर बेसावाचो शिवर आमी मागया. तें कंतार आसा, देर शॅल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स. त्या देखून सांगाता मेळोन आमी हें गायन गांवचे संकटाकी भायर गुत्त आसतलें. देर शॅल बी blessing. This is the promise of God. They shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, and for the showers we देख करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, म्हज्या जल्माच्या दिसा ह्या मिसान तुमी भाग घेवन बाळक जेजूची आशिर्वादां मागून घेतलेल्या खातीर आनी म्हजे पसोती मागलेल्या खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या वाचपांत आनी एक सेंटेन्स आसलें. पयल्या वाचपान तुमचे लागीं नियाळ करूंक हांव चिंतलो आनी थंयसर तो बरयणार म्हणटा, एकामेकाक उत्तेजन दिया म्हूण. एकामेकाक उत्तेजन दिया. ही गरज आसा. कशें आमकां उत्तेजन गरज आसा गे, तशेंच आमी आनी एकल्याकी उत्तेजन दिवचें गरज आसा. आनी फाटल्या ह्या 12 दिसांनी प्रत्येक जावन सांगचें जाल्यार वज्यांच्या पुरुशवंत धर्न खालच्या दिसा म्हणसर तुमी हर एकल्यांनी आमकां उत्तेजन दिल्लें आसा. खंयसर आमी गेल्यार फादर तें बरें जालां, हें बरें जालां, ती मांडवळ बरी जाल्या, सक्कड बऱ्या रितीन चल्लें म्हूण आमी मेळिल्ल्या वेळार न्ही मात्र म्हाका हर एका आमच्या पाद्रपांक ब्रदर्सांक तुमी पाडता पूण आमकां बरें मागलेलें आसा आनी उत्तेजन दिल्लें आसा. आनी हें न्ही मात्र फेस्ता वेळार हर एक संदर्भार जें कितें आमी हांगासर मांडवळ करता तें बरें जाल्ल्या वेळार तुमी आमकां पाडता पूण बरें जालां म्हणटात. आनी कांय इल्लें उणेंपण आसा जाल्यार फादर अशें करी येता आसलें, तशें करी येता आसलें, अशें बरें दिसतें म्हूण आमी तुमकां सांगतात. तुमी सांगतात आमकां आनी तेंय आमी मानून घेतलेलें आसा आनी आमी तें जारयेक हाडलेलें आसा. अशें मुखार भोवन आनी भयणीनो, कशें एका हातान ताळयो पेटोवंक जायना गे. आमी सक्कडांनी सांगता मेळिल्ल्या वेळार सक्कड कामां बऱ्यान जातात. त्या देखून पयल्यान पयलें तुमकां हांगासर आमच्या हर एका भक्तिकाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. दुसऱ्यान आमी फाटल्यान ह्या श्रायना फाटल्यान आमचें कोवेंत आसा, तुमकां तें दिसना. आनी आमी थंयसर आसचे 12 जाण पाद्र्याक आनी आमकां आसचे 8 जाण ब्रदर्स. उडास दवरा. 12 जाण पाद्र्याप आनी 8 जाण ब्रदर्स. तें एक्झॅक्टली ऑपोजीट जायचे आसलें. 12 जाण ब्रदर्स, 8 जाण पाद्राप आसा जाल्ले म्हळ्यार तुमकां कळटा कशें देव आपुणी उणी जाते आसात म्हूण. आनी तांतल्या 12 जाणांनी एक दोग ते एक पाद्र्याप प्रायस्त आसात. तांकां आमी धांवचे बरी धांवोंक जायना, आमी कामां करचे बरी करूंक जायना. तांच्या प्रायर तांणी केल्यान पूण आतां ते उतर प्रायेक पावल्यान. पूण आमी हांगा अशें आसतना एकामेकाक आमी उत्तेजन दिता, एकामेकाक हात मेळोवन आमी काम करता. तें भायल्यान तुमकां पळोवंक मेळना जावंक पुरो, पूण आमी एक कुटुंबा भशेन कशें तुमी तुमच्या घरा एक संभ्रम जातना, कार्य जातना हाताक हात मेळोवन काम करतात गे, तशेंच आमी कुटुंबा भशेन आमी वावुरता. त्या देखून हांगासर राजापांक घडटात. त्या देखून हांगासर जावचें हर एक काम बऱ्यान चलता. एकल्या वरणी कांय जायना. सांगता आमी पाद्र्या ब्रदर्स सांगता मेळटा आनी आमी आनी तुमी सांगता मेळोवन हांगासर वावुरता. देखून इतलो लोक हांगासर धांवून येता, बेसांवां जोडटा आनी हांगासर जावचीं हर एक कामां बऱ्यान चलता. त्या देखून तुमचो मोग असोच आसूं, तुमचें उत्तेजन अशेंच आसूं आनी आमी केदाळय आमचें तावन कितलें जाता तितल्या मापान तुमकां उत्तेजन दिता. मात्र न्ही, तुमच्या गरजांक आमी पावता, तुमकां तुमचे पासून आमी मागता आनी तुमी हांगासर आत्मीक गरजेक धांवून आयिल्ल्या वेळार आमी तुमकां आदार दिता. देव बरें करूं म्हणटा ह्या संदर्भार. तशेंच आयच्या दिसाच्या उंड्यांनी थंड पिवनाक दान दिल्लें आसा. रविना फेर्नांडीस फेरार टावन आसात गे. आनी लग्न जिविताची
रुपयाळो जुबलेव संभ्रमचे संदर्भी रॉबर्ट आणि IV पिंटो पडिलतावन आमच्या कविंताच्या वडिलांना मानाची वाद दिवचे म्हणून हांव उपकार मागता. IV पिंटो मात्र आसा तेचो येजमान हांगा आमी घट्ट दोन ताळयो पेटोवन तांकां ह्या लग्नाच्या रुपयाळ्या संदर्भाचे शुभाशय पटोवन. देव बरें करूं. आतां नव्याना खातीर देंबी मोडया. भोव न्हू भयणीनो, जेजू बाळका सरशी आमी परत्यान हजर आसा. कितलो तो आमकां आशिर्वादांनी भरता तितल्योच आमच्यो गरजोय आसात आनी त्योच गरजो घेवन आमी जेजू सरशी येता. सांगतच आमचे दिनवासी उपकारी मौन आसा आनी तें घेवन आमी हांगासर आज परत्यान आयिल्लीं आसा. कशें कोडकाराक ताणें म्हणलें, म्हाका खुशी आसा तूं बरो जा, म्हाका खुशी आसा हो तुजो उपकार तुका फावो जावं, म्हाका खुशी आसा जें कितें ते समा खातीर तूं मागताय तें तुका मेळोवन दी. असलो उदार जेजू, मोगाळ जेजू आमकां सदांच आशिर्वादांनी भरचो, न्ही मात्र वस्तूंनी बगार आत्मीक बेसावांनी कुडीच्या मोतीच्या आत्मेच्या भलायकेन भरचो. आज तुका कितें जाय तें जेजू लागीं माग. हेर सर्व संगती खातीर तुमी मागतना ह्या एका कृपे खातीर मागा. जेजू तुजें उतर हांवें सावकास वाचूंक, वाचल्ल्या उतराचेर ध्यान करून गुंडायेक देवोंक आनी त्या उतरांत म्हज्या जिविताक कितें संदेश मेळटा तें समजूंक वा तें वाचल्लें उतर जिविताक लागू करूंक आनी उपरांत तें जिवीत तें उतर म्हज्या जिवितांत पाळूंक. ह्या एका विशेश कृपे खातीर मागा. सांगता आमी मागया. ए भगिवोन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मोरये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगता स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवसो पूत मनीस जालो, देवसो पूत मनीस जालो, देवसो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशी जाता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. सांगता मागया. हे अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन मुरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळकान जायतीं बेसांवां आमकां दिल्यान ताचे लागीं आयिल्लो कोणूच रित्या हातान पाटी वचना. थोडे पटी ताणें मागिल्ल्याच्या की दुसऱ्याच रितीन दडत्या रितीन आनी बऱ्या रितीन तो आशिर्वादांनी भरता.
ह्या सर्व देण्या खातीर ताका आमी दिन वचून सांगता म्हणया ए भोव उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडता तुवें आमकां दये केल्ल्या ए देवडा उपकारा खातीर आमची हरकां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातणी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापांचे इमाचे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दे आनी तुजी कळनातली दैवीक जरूर दे सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन तकली बागावन देवाचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया सर पदवेदार देव कनवळेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो आनी सडवून दिवपी जाणवयेची वळख तुमकां फावो करूं बावडतेचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कन्यानी इतरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदांच सासो आमेन. आमचे बरे जावं तूं आमचे बरे जालो आमकां वयर उबारो तो पाताळांत देवलो पाताळांत सुटोवच्या बलयेची शेळी जालो देवपणांत वांटोले देव मनीस जावन आयलो जेजू बाळका लाले म्हाका तुज्या सैमार बदल आमकां जेजू बाळका लाले म्हाका तुज्या सैमार बदल आमकां मुखार पुत्रा सोवे आमकां बऱ्या जिवा